सर वयर पळय मातसो वयर पळय सर मातसो आपा म्हाका येना ओके अरे वाह कमला बरं ते दिवचो आमच्या महिलांक आमच्या युथांक पंचायत मेंबरांक आनी आमच्या सराक आयज आमचो सर ग्लेन सोजा आयज तिकल्यान हे रिटेनिंग हॉलाचे बोल्डर मिशनरी ते रिटेनिंग हॉलाचे उद्घाटन केलां आनी आमी नाशनला पंचायत ताका चड उपकारी कित्याक 1902 कोटीचे ताणें नाशनलाक काम ताचें तें चालू आहा कित्याक आतां दुसरी तुका ते रिटेनिंग ही वयतली हांव ताका पंचायतीच्या नांवान चडान चड ताका ते देव बरें करूं म्हणटा सेकंडली नाशनला कोमल्या दिकूय कित्याक तेंच्यांनी रोड वायडिंगांक तेंच्यांनी 3 मिटर्स आमकां 1.5 मिटर दोनूय सायडीन NOC दिल्या म्हणून ताकाय बी हांव तुका ते देव बरें करूं म्हणटा आनी सर ग्लेन आमच्या फाटल्यान सदीत आहा आनी ताणें आमचो पंचायत हॉलाचो हा प्रोजेक्ट ताणें घेतुल्लो आहा ते आमचे ऑलरेडी तुका चालू आहा कित्याक आमकां पंचायतीक 50 lakhs तुका ते मेळपाचे आहा ते आमी हाचो हॉलाचो ते प्रोजेक्ट घेतला आनी जे पळय रोड्स म्हाका दिसता इलेक्शना पयले नाशनला रोड पळय कितें आहा ते बारीक बारीक सुद्दां प्री मिक्स हॉट मिक्स एंटायर नाशनला तुका कंप्लीट येते जातल्यो आमी इलेक्शना खातीर तुका म्हणूंक जायना की सर कोत्ता पूण जेन्ना COVID-19 खातीर ही कामां मातशी फाटीं उरलीं पूण तरी पूण सरान MLA आसून ही कामां बेगीच्या बेगी गव्हर्मेंट एप्रूवल हाडली पूण पावस खातीर ही कामां आमची पेंडींग उरलीं हांव मागता जे आमच्या ग्लेन सरा लागीं जी फाटली पळय कितें कामां आहा ती ताणें एक्सपर्टायट करची आनी हांव मागता आमच्या नाशवलच्या गांवच्या युथा लागीं आमी सरा फाटल्यान सगळ्यांनी रावपाक जाय कित्याक फुडलो आमचो युथांचो तुका हा फ्युचर आहा आनी आमी 100% जाणून आमचो ग्लेन तिकलो तुका जिखून येता पूण आमकां चडान चड हे माजन जाय हे समजून येता घेवपाचें न्हू पूण ग्लेनाच्या फाटल्यान रावत जाल्यार आमच्या गांवचें नाशवलच्या गांवचें पंचायतीचें युथाचें तुका हें जातलें तें सुदारप जातलें इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं हांव तृप्ती रामनाथ बांदोडकर VP सरपंच ऑफ नाशनला आयज हांगा हॉड मिक्साच्या इनॉग्रेशनाक हांगा जमलेले आसा आमचे लाडके आमदार ग्लेन सोजा तिकलो तशेंच आमचे गांव डेप्युटी सरपंच आनी आमचे कार्यकर्ती आनी आमचे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया चडशी आमच्या नाशनला गांवान डेव्हलपमेंट जाल्लेली आसा आनी सराच्या माध्यमांतल्यानूच जाल्लेली खुबशी डेव्हलपमेंट जाली पण बरो म्हणटा कित्याक येदें व्हडलें काम हॉड मिक्स हाडून आनी रिटर्निंग हॉल आमकां वायंडनिंग ऑफ रोड करून दिल्ले बद्दल आनी सराक आमी सगळीं जाणां निवडून हाडटलीं परत आनी सर आमचो येतलो भोवमतांनी आनी भोव विजयांनी म्हणटात तसो आनी परत आमी आमचो भारतीय जनता पार्टीचो तिरंगा लहरते नंबर 6 आसलो आनी म्हाज्या वार्डान सरान काम करून हाडलां तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच आनी आमची सरपंच हें सराक आमच्या फुडें हें करून सरान आमचें खूब डेव्हलपमेंट गांवान आमच्या खूब केलां तशेंच आमी आनिकूय तेजे कडेन फायली आमची आहा आनी ती आमी करतलो म्हणून आमी आशा करूं आनी एक नॅशनल VP विलेज पंचायतीन वॉर्ड नंबर 6 आमी सगळे जमले आसा आमचे मदें आसा आमचे गांवचे सरपंच बाय तृप्ती बांदोडकर तशेंच आमचे डेप्युटी आनी हेर सगळे कमला वॉर्ड मेंबर 5 मेंबर तशें आमचे उपाध्यक्ष बाब फ्रँक कारवालो आमचो बाब शिवानंद शेळकार सगळे गांवचे भाव भयणीं आमचे मिडिया इलेक्ट्रॉनीक प्रिंट मिडिया
काम घेतलेलें आसा हें काम लोकांची खूब अपेक्षा आसली हें केन्ना जावपाचें एक्चुली पॅन्डेमीक खातीर आनी पावसा खातीर डिले जाली पूण आयज पळयत जाल्यार एवरी डे कितें ना कितें आमचें न्यू कॉन्वेंशन वर्क चालूच आसा आयज आमी हें काम घेतलें आसा जावन आसा ऑलमोस्ट अबावट बोल्डरीचें काम घेतलें अबावट 400 मिटर्स त्याचेर 5 क्रॉस ड्रेन आसा आनी हातून वायडनींग ऑफ रोड आनी आय मस्ट थँक ऑल्सो कोमलीदाद आमचो बाब अध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ जुनेस कोरिया एंड वॉल्टर सेक्रेटरी तांचे ह्या कोमलीदान आमकां भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा नॉट ओन्ली वायडनींग ऑफ रोड तरेतरेचे फुडें बी आमकां खूब तांच्यांनी तांचो सहकार्य आसा वीच इज व्हेरी beneficial to the people of village of Nationala. I thank them very much. May God bless them with good health. तशेंच हें काम आमी घेतलें आसा जावन आसा ऑलमोस्ट अबावट 3 kilometers with 5 cross drains आनी widening of road and हें काम total estimate जावन आसा actually estimate was about 83 lakhs but the tendered work is almost about 67 lakhs of rupees. So म्हाका आमचो contractor is there ACT Construction म्हाका कितें बरे भाशेन ताणें ते आमचे बोल्डर घातल्या ते हें करपाचें क्युरिंग करपाचें आनी हें काम बरे भाशेन करपाचें आनी तुरंत ताणें जाता बेगीन हें काम कंप्लीट जावपाचें दॅट विदीन फ्यू डेज आमचे तारीखोडे ऑलरेडी आमी हें केल्लें ऑलरेडी आमी केलें तें बी काम चालू जातलें आनी परत याद करता ऑन फ्रायडे I will be starting the work of Gawa to Ekoshe. Then become hot mix बी सगळें वायडनींग हॉट मिक्स बी सगळें तें काम बी सुरवात जातली. आतां म्हाका सांगा जमीन कॉन्स्टिट्युशन तुमी जे बारीक पाणी आसा जावं आनी कितें मेंबर्स चडशे मेंबरान आमकां रेजोल्युशन सगळ्यांक आमी तें काम करून घेतलेलें आसा विच एवर रेजोल्युशन काम हो कोण लोक म्हजेशी अप्रोच जाला म्हज्या नोटार आमी काम केल्लें आसा पूण मोस्ट ऑफ द जॉब्स इन द कॉन्स्टिट्युन्सी आमी केल्ले आसा कोण सोशल मिडियाचेर हें जावं सोशल मिडियाचेर कितें आसा तें जावना यू कॅन होल्ड द MLA रिस्पॉन्सिबल खूब कामां जाल्लीं आसा आनी कितें कामां जावना तें थोडी कामांय बी केल्लीं आसा पूण आतां सगळीं कामां जावंक शकना फाल्यां कितें फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका एस्टिमेट ना केन्ना ताका फारीक कोण करतलो की ताणें फुडें सरपाक जाय काम करपाक न्हू पण ही कामां केल्ली की ऑलमोस्ट कितको कॉस्ट ऑलमोस्ट अबावट टोटल वर्क्स विल बी अबावट आय थिंक वी क्रॉस ऑलमोस्ट अबावट 30 crores या कम्प्लिटली आनी आतां फुडें आनी आमी कमिशनरान नाल फुट्टले खूब आमचे ऑनरेबल CMन डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे PW मिनिस्टरान खूब तांचो सपोर्ट सहकार्य दिवन आमकां अशीं कामां जाल्ली आसा करून घेतलेलीं आसा पळय दीस इज आवर इलेक्शन इयर इट्स गोवा इज अ ब्युटिफूल टुरिजम प्लेस आनी द पॉलिटिकल टुरिजम इज गोईंग ऑन सो हूएवर इज वेलकम लेट देम कॉन्टेस्ट आमकां हरकत काय ना आमचें काम कितें काम करपाचें आनी लोकां कडेन पावपाचें लोकांचे कितें समस्या आसा कितें प्रॉब्लम आसा ते आमी सॉल्व करपाचें मे बी विकास मे बी स्किम्स वेगळे इश्यूज ते आमचो भारतीय जनता पार्टी अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हू इज डूइंग अ फॅन्टास्टीक जॉब इन द कंट्री आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी दीज लिडरशीप आयज बरें काम चल्लें आसा सगळे बाबतींत इन्स्पायर्ड ऑफ द पॅन्डेमीक इन्स्पायर्ड ऑफ द कोवीड खूब त्रास जाले सायक्लोन आयले खुबशे भानगडी फ्लड जाले थोड्या भागान तरी आमचो CM मागीर हांगा 24/7 काम करून आयज ताणें आयज आमच्या गोंयान बरें काम केल्लें आसा आनी आमच्या मतदारसंघान हांगा भरपूर कामां जाल्लीं आसा त्या भायर आमच्या फोट्याचें काम किल्लो आसा तें बी आतां आमी बिफोर द 28 ऑलरेडी वर्कआउट घातलें जाल्यार तें बी आमी नाल फोडून आमी तें फूल हें करतले आमी वॉट यू कॉल दॅट फूल repairs and things will be range segment of the fort will be going on very soon. तारीखोडल्या ब्रिजाचें जें काम चलता I don't know now because